सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज इश्यूड टू नव्यो बुस्टर डोजा बद्दल नवी गायडलायन्स तांणी हे केल्या. तातूंत ताणें कितें म्हणलां की दोज हू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली फॉर स्टुडंट्स, मागीर कोण स्पोर्ट्सान वता, कोणाची डेलिगेशन वता, बिझनेस आसा, तांणी हे बुस्टर डोस जे पयलीं 9 महिने आशिल्ले ते 3 महिने केले. म्हणजे 3 महिन्यानंतर सेकंड डोजानंतर 3 महिन्यानंतर तुवें बुस्टर डोस घेवं येता, ते सर्टिफिकेट घेवन तूं ट्रॅव्हल करू शकता. दुसरो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहा की हाका ती देर नो नीड टू अपलोड एनीथिंग रिगार्डिंग दीस. आपल्याक भायर वचूंक जाय म्हणून ते अपलोड करपाची काय गरज ना. कोणें सांगलें की आपल्याक वचूंक जाय म्हणून आनी हें करूंक जाय, आपल्या हाज्या खातीर जाय म्हणून, जाल्यार यू कॅन गिव हिम. देन सेकंड थिंग तांणी म्हणलां की जो बुस्टर डोस 18 to 59 पर्यंत आशिल्लो, इट इज अवेलेबल ओनली इन द प्रायव्हेट सेक्टर, नाव कॅन बी अवेल्ड इन द गव्हर्नमेंट सेक्टर प्रोव्हायडेड द लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट इश्यूज अ नोटिफिकेशन टू दॅट ऑर्डर. म्हणजे फाल्यां सपोज गोंयांची जर जनरल गव्हर्नमेंट सेक्टरान जर हे बुस्टर घेतलो फॉर 18 to 59, जाल्यार लोकल गव्हर्नमेंट म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंट हॅज टू इश्यू अ गायडलायन्स. आता पेमेंट गव्हर्नमेंट करतले काय सेंट्रल करतले ते तांणी डिस्कशन करून ठरवचें पडटलें.